सुमार 13 मीटर वयर एक बिल्डिंग जाल्ल्या भाशेन आनी तो प्रपोजल येयलो आहा बॉन जेजस बाजिलिका बफर झोनान युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरियान. हे आमी निशेध मारताय कित्याक हे एरिया बांदपाक करपाक सारकें न्हय. कित्याक हे एरियांत व्हडली व्हडली इमारती येयत जाल्यार आमचे युनेस्को टॅग आसा तो काडून उडयतले आनी हे मागीर सगल्यांक जाय ते भाशेन करूंक मेळटले. आनी हो आखो एरिया ओल्ड गोवाचो हेरिटेज एरिया जो स्पिरिच्युएलिटीन घोट आसा ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय हो निशेध मान पुलीस स्टेशनाक. दुसरें हे पुलीस स्टेशन थिंगा येयत जाल्यार व्हडलें इमारत पुलीस स्टेशन येयल्लें जाल्यार थिंगा ट्रॅफिक कंजेशन जातलें. ऑलरेडी जायतें ट्रॅफिक जाता थिंगा. आनी हे पुलीस स्टेशन एक्चुली आखे कुंभारजुआ ते सांताक्रूज हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी वापर जातलो. आमी म्हणटात प्रेझेंट पुलीस स्टेशन आसा थिंगा ते रेनोवेट कोराय, रिपेर कोराय आनी ते आमकां डेडिकेटेड पुलीस आउटपोस्ट म्हूण फकत ओल्ड गोवा युजा कोराय. पुलीस स्टेशन आमकां नाका कित्याक पुलीस स्टेशनाची हायट जावन आसा 13 मिटर्स. ती आमी निशेध मारता. ती आमकां इतली हायट आमकां नाका. पुलीस स्टेशन आमकां जायें, आमी नाका म्हणना. पुलीस स्टेशन ते आदलें आसा तेजेरूच ते व्हडलें काडूंक सोदता. म्हणटूच आमकां पुलीस स्टेशन गोजेचें कित्याक जायतो ट्युरिस्ट लोक येता, जायते इश्यूज जाता, जायते इन्सिडंट्स जाता आनी हेकाच लागून आमकां पुलीस स्टेशन जायें. पूण आमकां तें बाफर झोनान नाका. ते 300 मिटर्स अवे कित्याक आनी हें पुलीस स्टेशन लागू जाता कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणटूच आमकां हें पुलीस स्टेशन आमकां 300 मिटर्स अवे आमकां तें भायर येयल्लें जाय. आनी जायतो लोक ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक, ताचो उमो घेवपाक. आनी ही जावन आसा एक पवित्र जागो. ह्या पवित्र जाग्यार जायते इल्लिगल चललेले आसा, जायते इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन येता. ते इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आमकां नाका कित्याक हो जावन आसा एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट. हो युनेस्को तर टॅग तर वसत जाल्यार आमच्या ह्या ओल्ड गोवाचे हे हेरिटेज सायटाचे सामकें दुर्दशा जातली, निसणटोन जातलें.